बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. प्रितीच्यानो आयज आमी हांगासर हे देव मंदिरांत एकठांय जाल्लीं आसात बागेंत आंतोनीक मान दिवन देवान उदारपणान आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद कृपा ओतयल्या. दिनवाशी मनान आमी हांगासर आयल्या आनी भावार्थान आयल्या. ह्या बागेंत ताच्या पांयां सरशी आमची मागणी धरून आमच्यो गरजो धरूंक जाणा जावन की हो बागेंत ह्यो आमची मागणी गरजो देवा सरशी पावयतलो म्हूण. तर भावार्थान एक समुदाय कसो आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसतना आयज देव दर एकल्याक उलो मारता. आपल्या उतरांतल्यान आमी वांटोली समुदाय जावन टू बी अ शेअरिंग कम्युनिटी आनी हाचेरूच आयज आमी नियाळ करतले. जायते फावटी इश्टानो घोडी आमी वांटूंक चुकल्यान आपलेपणान आपसुवात कशी जाल्यान ग्रीडी जाल्यान आनी वांटपाचें आमी बंद केलां आनी हांवूच कसो जियेला. ह्या वेळार देवाचें बोगसणें मागून हात जोडून कालतिकायन म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सुरू हांवें जायती पातकी. हांव म्हजो अपराध हांव म्हजो अपराध हांव म्हजो बोगड अपराध. हे बसत बागेन सदांच सांगता सगल्या देवत्यांक आनी भक्ती आनी तुमकां बरें म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचें इंतेसांव खासकी इंतेसांव भेटयता आयसिया बरेटो. ताचे पासत आमी मागुया. किरीत भाशेन ताच्या कुटुंबा पासत ताच्या भुरग्यां पासत हे वेळार मागुया. तीच भाशेन जायते जाण आमचे मदें आपली गरजो इंतेसांव घेवन आयल्या. जावं कोण आपणाक नोकरी सोदता भुरग्याच्या देण्याक आशेता जावं पिडेन भलायकी सोदता वेगवेगळ्यो गरजो हे वेळार बागेवन नातुनीच्या हातान घालून ती देवाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेवन हांतुनी कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजेक कांताक असल्याचो तीर असो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्यांच्या बुधा जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दोन मुदताच्या इतिहासावेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच मन कोण समजनासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय ती बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोलान सोम्या जेजूचे पुनर्जीवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो.
तांचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें. जाचे लागीं भाटां वो गोरां आसलीं ती विकून तांचे दुडू ती हाडटालीं आनी धर्मदुताच्या पांयांशी दवरतालीं. आनी मागीर जोन एकल्याक आपआपले गोरजे पोरमोणें हे दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदुतांनी बारनाबास मुणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घातलें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदुताच्या पांयांशी दवरले. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राडवो चलयता सगळीं म्हणया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोलाचो पोटो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. ओरंबाक तान तुजें सिंहासन गोट उबें आसा. सासणाक तान तूं आसाय सर्वेस्पोरा. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कोरेंच आलोना बदलो ना. संवसार सोरोसोर सर्वेस्पोरा तुज्या घरांत फांकतली पवित्रताय. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. मनशाच्या पुताचेर विस्वास तेवतल्यां सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेलच्या खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. जिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हळें, नव्यान जल्मूक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकता. पूण तें खूंय जावन येता वो खूंय वेता तें तूं नोकळो. जो कोण आत्म्यांतावन जल्मला ताचे सोवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येत? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सोत सांगता. आमी जाणां तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी सोत मानिना. सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सोत मानशात? स्वर्गार थावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोजेसान ओरोण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतोल्यान समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास तेवता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकेल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारून न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवण जावन देवान पुताक संवसारान धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें प्रितीच्यानो,
आयचे पयले वाचपाचेर नियाळ करता आसतना म्हाका एक एनेस्तीन, जाका लोक एनेस्तीन म्हणटालो, एका सिर्विदोरा चौगडा आसायलो. एनेस्तीन आयज ना, तें बाड्या मरोन गेलें. एनेस्तीन आंकवार आसलें आनी एका बाकराक तें काम करतालें. बाकराच्या घरांत जायतीं वर्सां जावं ते भुरग्यांक वाडोवन, घरांत रांदप करून, घराचें सगलें काम एके भाशेन तें घरचेंच जाल्लें. आनी हो बाकार एनेस्तीनाचेर जायतो पातयेतालो, ताका बरो करतालो. पूण एनेस्तीन लोकां मदें फांकी आसलें, कित्याक ताचो एक गूण आसलो. एनेस्तीन जाणा आसलें दुर्बोळ जावप कितें तें, गरीब. तें जाणा आसलें भूक लागप म्हळ्यार कितें तें. आनी ह्या पासत तें कितें करतालें, ही खबर आतांची न्ही, जाली जायतीं वर्सां फाटली ती. तें कितें करतालें एनेस्तीन, बाकराक सांगतालें, बाकार हांव उदक काडूंक वेतां, आमचे बांयचें उदक सुकलां, हांव गांवांत वेतां उदक हाडूंक. आनी बिंदूल घेवन वेतालें. आनी ह्या बिंदलान कितें व्हरतालें, बाकराचें तांदूळ, बाकराचें हारें भरून तें व्हरतालें. आनी कितें करतालें, थंयसर जो लोक दुर्बोळ आसलो, बाड्या तांकां तांदूळ नासले शीत रांदूंक, तांगेर कांय नासलें पेजेक लावंक, तें तांदूळ भरून व्हरोन उदक हाडच्या नांवान तें थंयसर दुर्बळांक वांटतालें. आनी लोक जाणा आसलो केरी भाशेन जीं कोण दुर्बळ आसलीं, एनेस्तीन घेवन येतोलें. बांय कडेन उदक हाडटा तेन्ना बिंदलान भरून हाडटालें. पूण ही खबर बाकराक खबर आसली, एनेस्तीन घरचें जावं तांदूळ जावं हारें वता म्हणून. आनी हो बाकार जाणा आसतनाय दितालो, कित्याक आसूं दी न्ही तेका, आमचे लागीं आसा, दुर्बळांक दिनी, हे आमचे सायडीन शेजार आसात दुर्बळांक, तांकां दिनी, तांची भूक मारून दी. पूण तो फकाणान एनेस्तीनाक म्हणटालो जायते फावट, एनेस्तीन आयज उदकाक हाऱ्या वास येत मुगो, एनेस्तीन हाल्यानी उदकाक कोडये वास येत. हे भाशेन तो फकाणां करतालो. जाणा आसलो हे आपलें सिर्विदोर वांटा म्हणून. आमचें वांटा कोणाक, दुर्बळांक. इश्टानो, हांवें एनेस्तीनाक तितलें पळोवंक ना, पूण म्हजे मामीन ताची खबर सांगलेली. कित्याक म्हजे मामीक ल्हान आसतना हें एनेस्तीन दितालें. तें जाणा आसलें दुर्बळकाय बूक म्हणल्यार कितें तें, आनी आपणा लागीं आसा तें हे भाशेन बिंदलान भरून वांटतालें लोकांक. आनी बाकारूय तें अलाव कोत्तालो, दिनी. इश्टानो, ह्यो समुदायो आसल्यो ज्यो वांटपी आसल्यो, वांटपी, दे यूज टू शेअर. आनी हेंच असलेंच कितें आयज पयल्या वाचपान घडटा. हें पयलें वाचप, पयली क्रिस्ती समुदाय अशीच आसली. 4 वस्तू थंयसर आमी पळयता. पयले सुवातेर ती एक समुदाय आसली, एक जमो, बार तेंचो जमो म्हणल्यार एक समुदाय. जायत्यो फामिल्यो, पूण एक फामील कशी, एक जमो आसलो. आनी हें कित्याक लागून घडलें, कित्याक ती दुसरी वस्त एका मोनाची आनी एका काळजाची आसली. त्या पासत ती एक फामील म्हणून सजमून. जरी तर आमी वेगवेगळी फामिलीची, वेगवेगळे जातीची, वेगवेगळे सुवाती वेली, पूण आमी एक समुदाय, कित्याक तांचें मन आनी काळीज एक जाल्लें. आनी ह्या पासत एक मोनाची एका काळजाची जाल्ली म्हणून ती एकामेकाचे गरजेक पावताली. म्हजें आसा तें म्हजें न्ही, पूण म्हजें आसा तें म्हजे भयणीचेंय बी. आनी ह्या पासत ती वांटताली, भावाचेंय बी, सगल्यांचें तें. आनी थंयसर आमकां मेळटा त्या पासत थंयसर आनी कोण गरजेक सांपडलेलो म्हूण नासलेलो, कित्याक गरजेक सांपडलेलो आसलो ताका मेळटालें. कित्याक जाचे लागीं आसा ती दितालीं, कित्याक हें म्हजेंच न्ही, हें तुजेंच, सगल्यांचें. आनी हें वांटप करतालें म्हणून, सगल्यांच्या बागा आसलें म्हणून, म्हजें आसा तें तुजें. सगळीं एके भाशेन दुर्बळकाय न्हू, गोरजां सांपण त्रास पडोन आसले, पूण सगल्यांच्या आदाराक पावतालीं. त्या पासत चवथी वस्त जाताली ती म्हणल्यार ती ह्या जिविता उदेशी वांटून एकचारान भोंवन ती पुनर्जून जाल्ल्या जेजूक परगडटाली, टॅस्टिमनी दिताली, विटनस दिताली जेजूक. आनी त्याच पासत जेजू, देव तांचेर आशिर्वाद घालतालो. ग्रेक उतर जे वापरलां तें म्हणल्यार खारीस. जायते कुरपेन तो बरतालो देव, कित्याक ही जीं वांटात
देव तांकां आपले कुरपेन आशिर्वादान बुडटा वांटा तितली देव आशिर्वादान बुडटा दिसता न्हू जरी तर आमी पळोवंक गेल्यार वांटप जेजूक परगोडटा ओय जेन्ना आमी वांटतात तेन्ना आमी जेजूक परगोडटात कित्याक जेजूय वांटपीच आसलो आयज आमी शुभ वर्तमानान पळयता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो ताणें आपल्या पुताक दिलो हे जेजूच एके भाशेन निकोदेमासाक सांगून नातान हांगासर सांगता तो ताका कित्याक देवानूय वांटलें आपलोच पूत वांटलो आनी ह्या पुतान आपलें जिवीत वांटलें आपलो मोग वांटलो कुर्सार रावन ताणें आपलें जिवीत वांटलें आमकां जिवीत दिवन जरी तर आमी ताच्या भौशीक मुण्यारपणाचेर नदर मारीत तेंच तो करता जी कोण बुकेन आसात तांकां उंडे मासडी मोडून दिनवासून तो मोडटा वांटता आनी हें वांटून थंयसर नवोल घडटा शेरींग जें जाता तें थंयसर एक नवोल मिलाग्र घडटा आनी सगळीं तांची बूक तो दादोस करता जी बुकेन आसलेलीं तांकां दादोस करता वांटून जो मनीस येता जेजू तरणाटो तो म्हाका खुशाल जावंक जाय सासणी जिवीत जोडूंक जाय कितें करचें जेजू ताका सांगता तूं वांट तुजे लागीं कितें आसा तें वांट पूण ताच्यान जालें ना जेजूय वांटपी जालो आनी वांटूंक ताणें शिकयलें कित्याक जेजू होच संदेश दिवन जितलो हांव देवाक हांव म्हजें वांटतां तितलो हांव जेजूक शॅर करतां जेजूक परगोडटा दिसता न्हू आनी ह्याच पासत ही पयलीं क्रिस्तांवां वांटतालीं थंयसर आयजूच आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उदाहरण मेळटा बार्नाबासाचें हो बार्नाबास आपलें शेत विंगता आनी जे शेताचें ताका मोल आयिल्लें तें काडून तो धर्मदुताच्या पांयां सरशी थंयसर दोता हें घे हें सगळ्यांचें हें म्हजें आसलें हांव आयज दोता आनी देवान ताका आशिर्वादान बोल्लो पवित्र आत्म्यान बोल्लो होच तो बार्नाबास जातलो पावलू सांगता मिसांवांत वचून देवाक परगोटूंक घोडी ताका संवसारी देण्यांनी देवान बरोवंक ना पूण सुर्गींच्या देण्यांनी बोल्लो कित्याक ताणें वांटलें म्हणून पूण आमकां आयज खबर मेळना 5व्या आवेस्वरां हाचे फाटल्यान रोखडी एका जोडयाची खबर मेळटली आनानियास आनी सफिरा तिवूय कितें करतात कित्याक सगळीं वांटतात करतात एकचारान भोंवतात ही मातशा कसलो काळजा कशी भितर सांठोवन दवरपाची आपलें शेत विंगतात पूण ताचें अर्दें मोल लिपोवन दवरतात पूण धर्मदूतांक थोडें हाडून दितात आमी बाबा विंकलां आनी आमी दिलां तुमकां पूण धर्मदूत तोंडार मारता हें तुमी कोत्तात तें डिसेप्शन फोटींग देवाक दाखोवंक सोदतात आनी तेच घडयेर ती मोरतात जो कोण वांटता देव ताका पळयात सुर्गींच्या देण्यांनी बोडटा कोण लिपोयता फोटोयता ताका कसली कास्त दिसता न्हू खऱ्यांनीच जरी तर पळोवंक गेल्यार न्ही शेरींग म्हणटा तें वांटप म्हणटा तें एक नवोल विजमीत म्हाका फिलीप नेरी बागियोन फिलीप नेरीचो उगडास येता हो इटालियाचो बागियोंत आनी तो दुर्बोड जीं अनाथ भुरगीं आसलीं रस्त्यार भोंवतालीं तांकां कोण नासलीं तांची काळजी घेतालो तो हो फिलीप नेरी एक दीस कितें करता लोकां लागीं मागोन लोकां लागीं कितें वेडदूर वेजिटेबल कितें मागोन हाडटा आनी हे दुर्बोड भुरग्यांक जीं बाळ्या बुकेन आसतालीं तांकां एक दीस एक ल्हान तोस्तांत आयदोणान तो तांकां एक सोप तयार करता आपूण तांकां आयज तरी हो सोप करून ह्या भुरग्यांची भूक मारतलो म्हणून आनी सगल्यांक बसयता तो ह्या भुरग्यांक आनी तयार केल्लो सोप सगल्यांक घालता तांच्या कांशांत घालता आनी शेवटाक पावता म्हणल्यार सोप सोंपता कोण एकलो भुरगो म्हणटा पाद्री तुका कितें आतां म्हणटा तुमकां मेळना तें म्हाका मेळ्ळें चड पूण ही भुरगीं तेच वाटेन बोड घालूंक लागता इतलो सोप तो घोस्ताचो जाल्लो आमकां आनीक जाय म्हणून पूण नवोल कितें जेन्ना फिलीप नेरी परतो ते तोस्तांत आयदोणांत पळयता तो सोप तसोच भरलेलो आसता आनी हो सोप सोंपोना ही भुरग्यांची भूक मोरता ती भुकेन आसलीं दादोस जातात पूण हो सोप काबार जायना जेन्ना मनीस वांटता देव थंयसर नवोल कोता मिरेकल कोता शेरींग इज अ मिरेकल आनी इश्टानो ह्याच पासत आयज आमकां जरी तर जेजूक आमी परगोटूंक जाय पास्कां पुनर्जोवन जाल्यार जेजूक आमी परगोटूंक जाय तर आमी कशे भाशेन करूंक येता जेन्ना वी बिकम अ शेरींग कम्युनिटी हांवें सांगलां तें पयलीं एनेस्तिनाची खबर आनी आदीं देखून आमची समुदाय एक शेरींग आसली इश्टानो पळयात आमची काजारां जातालीं आतांचे भाशेन देस्पेजाची काजारां न्ही तीं आदीं काजारां जातालीं कशीं काजारां
गांवांत एकल्याचें काजार जाल्यार सगळीं कितें कितें वांटतालीं. हांव म्हजीं कुंकडां दितां, हांव तांदूळ दितां, हांव हें दितां. आनी तांगेर कितें आसा जाल्यार तें हें वांटप आसलें. त्या पासत देस्पेज जायनासलो. जावं ते साद्या उतरांनी आमचीं भुरगीं इस्कॉलाक वेतात तीं, हांव 9थाक आसा, हांव म्हजे बूक शॅर कोत्तालो, वांटतालो. म्हजी 9th जाली, हांव दुसरो कोण आतां येता ताका दितालो. आयज कोण दितात? न्हू, आमचे लागीं आसा. म्हाका कित्याक तांचे जाय बूक? हांव म्हजें न्यू हाडटां. आमकां कित्याक तांचो फावोर जाय, तांचो आदार जाय? म्हजे लागीं आसा. आमी बाबा एकमोडी. हें भुरग्यां मोदें देखून आसलें शॅरींग. बूक देखून आमी टॅक्स्ट बूक शॅर कोत्ताले. जावं शेतांत वेतालीं तेन्ना आमच्या सर्वीस आमी शॅर कोत्तालीं. सगलीं गांवचीं शेजऱ्याचीं सगलीं मेळटालीं. चल या गो, आयज तेंगे शेत न्युया आनी करुया. हे भाशेन एकामेकाली सर्वीस शॅर जाताली. जावं शेजारी देखून कितें आपणागेर रांदलें जोनलांतल्यान पासार कोत्तालें. हें चय आले बेले केल्यात, घेयाय गो तुमी, घेयाय गो तुमी. आनी तिवूय मागीर केन्ना दितालीं. जाय तें दिवन आमचें पोट भरता न्ही, पूण आमी केलां चल हांव शॅर कोत्तां. आनी आजून देखून इश्टानू आसात आं, तसलीं मनशां आसात जीं शॅर कोत्तात तीं, पूण चड ना. भोव मुश्कील. कित्याक आयज हांव एकमुडो जालां. आयज म्हजे लागीं आसा आनी हांवें म्हजें पळोवंक जाता, म्हाका दुसऱ्याचो आदार नाका. इश्टानू, आयज असलीं आमी मनशां जावंक गरज. आनी कितें भाशेन जेन्ना आमी दर एकलीं वांटोलीं मनशां जातलीं, आमचो दिसूय बी सुदरतलो. कित्याक आयची देसाची परिस्थिती इश्टानू बिगडलेली आसा. जरी तर आमी पळयत आमच्या देसान देखून आमच्या देशाचें वेल्थ, सगली दौलत 10%च कंट्रोल करता. आय मे नॉट बी एक्युरेट विथ द पर्संटेज, पूण हांव म्हणटा भोव थोडी ही दौलत आनी उरलेलीं सगलीं दुर्बळ जाल्लीं आसा. आमची देसान जरी तर पळोवन गेल्यार आमच्या देसा लागीं आसा तें एक देखून मनीस दिसाचो उपाशी रावंक नजो. कित्याक आमचे लागीं इतलें आसा. पूण गांधीजी म्हणटालो ते भाशेन, देर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड. आनी हेंच जाता. आयज आमचे फुडारी बी तेच 10% जे व्हडले आसात, जे आपले वेल्थ, आख्खे देशाचे वेल्थ सांठोवन दवरतात, तांकां सपोर्ट करतात. कित्याक ते मागीर तांकां एलिसांक हेल्प करतात. आनी दुर्बळांचे तुमी तशींच रावात. दुर्बळांक केन्ना मेळटा? इजमॉल कशें मेळटा? एलिसांच्या समयार तीं भिकणां कशीं मेळटात आनी तींच घेवन आमी आसात. आनी थोडो लोक म्हळ्यार म्हणटा फादर आमी तेंच घेतात. कित्याक तें एक आमी पेजेको तोर लायन जेयताय ते भाशेन 5 वर्सां तेंच लावन जेवंक पडटा, नाजाल्यार आमी सगळें वांटचें पडटा. आनी कांय ना. इश्टानो, हें देसान जाता. आनी त्या पासत देसांत आमची दुर्बळाय कितली. आयज कितलीं मनशां आमचीं नागरिकां उपाशी. कित्याक थंयसर वांटप ना, सारकें वांटप ना. इश्टानो, जरी तर पयले क्रिस्तांवा भाशेन वांटप आसलें, आयज सगलीं आख्ख्या देशांत जावं आमच्या राज्यांत, आमच्या समुदायांनी बरेंपण आसतलें आसलें. पूण आयज ना. पूण हें कशें जातलें वांटपाचें? आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हानूच आसतना कुटुंबांत शिकोवंक जाय. ल्हानूच आसतना आमच्या भुरग्यांक आवय बापायन शिकोवंक जाय, बाये बाबा, एका कुंड्यांतलें, एका बुडकुल्यांतलें कशे भाशेन वांटून जेवंक जाय तें, नुस्तें कशें वांटूंक जाय तें. एक पूत सदांच आपणाक शेंपडेचो घेता आनी दुयेक बाबड्याक सदांच बुडकाचो मेळटा. जायना. आवय बापायन पळोवंक जाय, बाबा शीक वांटूंक. कित्याक हींच भुरगीं उपरांत वांटतलीं तेन्ना आपणाय मदें सारकें वांटपण करतलीं, वांटो करतलीं. नाजाल्यार एकलो भाव नाड बुद्धी करून, भयण नाड बुद्धी करून आपणाक जाय तें दवरतलीं आनी दुसऱ्यांक फादीशेर करतलीं. हें पयलें वांटप म्हणटा तें घरांत शिकोवंक जाय. जावं भुरग्यांक, बाय तुका आयज एक्स्ट्रा दिल्लें आसा टिफिनान, कोणूय कोणा लागीं ना ताका दी. एक पाट भुरगीं खावपा नाक म्हूण हांकें दिताय बी, पूण तें भुरग्यांक शिकोवंक जाय शॅर. न्हूच वस्तूचेंच, पूण जाणवायेचें देखून. बाय तूं शिकलां, तुज्यान जाता दुसऱ्याक शिकोवंक, कोणाच्यान होमवर्क करूंक जायना ताका आदार दी, शिकूय. ना ना ना, तूं बरें आसा शिकोवंक, तुका फर्स्ट रँक घेवंक जाय, तूं कोणाक दाखोय नाका, कोणाक आदार दिवं नाका. ना, तेंवूय जायना. मॅटिरियल एज वेल एज दुसऱ्योय वस्तू आमी भुरग्यांक शिकोवंक जाय शॅर करून. तेन्नाच इश्टानो आमी वांटोली समुदाय जातोली. जेजू जो आपलीच कूड आमकां हे मिसा बेटेन वांटा, हो जेजू हांगासर हाजीर जातलो. ताचे लागीं मागुया, देवा आमकां वांटोली मनशां कर. सगळीं उबी रावय. हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालूं.
आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी दर एका बावार्थ्याच्या जिवितांत पूर्ण वाड हाडूंक वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. ये वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आमा समेस्तांनी जिवितांत अडचण्यो कोस दुबाव उपरासतात तेन्ना जेजू विशीं आमचो बावार्थ गोड करूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानान भोगतीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तशेंच इंतेसां भेटयतले आयसिया बारेटो हिका बागयोंत आंतोनीचे विनवणेन बरी भलायकी फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दोळ बाबा कालतिक्यान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दुयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तुयेर वेळार आमी गायन घेवया C35 पेज नंबर 43. सगळीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. स्वर्गींच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागयोन आंतोनीच्या उगडासाक जेजूचे कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां उद्दार मोनाची करून वांटेली समुदाय कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काड्यान सोरुताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. बागयोन दांतुनी पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा.
आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणान तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगल्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस्तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच खोशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरीन जेवण जातूच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालच नव्या आनी सासणी कोराचें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतली. हें म्हज्या उगडासा करात. सगळीं उबी रावया. बाबार्थाचो घूट पोरगोटया. तुझे पुनर्जीवन आमी पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची खालच तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची गुणां रगो शोधल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सोबीतचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचुडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांच्या हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात. आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोरतात. कोण पिडींत आसात, नोकरी सोदतात, भुरग्याच्या देण्याक आशितात, जिवितात सांगाती सोदतात, आपल्यो वेगवेगळ्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात. तांची सगल्यांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दौरमता बागेवन तांदून आनी सोर काडून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मना दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना हात जोडून दी दवरून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या पवित्र जावं जें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार
जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता तर आमकां जुदार काकुटीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आगंतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या बाळताची दिश्ट घाल आमचे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जे ते राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्या शांती सुद्दां काल तुमची सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी आमी क्रिस्ताची कुडश्यो मेरेन सगळीं उबी रावतलीं ओनली दोज हू आर बॅप्टायज्ड इन द कॅथलीक चर्च एंड आर इन कम्युनियन विथ द कॅथलीक चर्च मे कम फॉरवर्ड टू रिसीव होली कम्युनियन जेजूक आमच्या काळजांनी शेवूंक वेताना आमी गायन घेवया D26 पेज नंबर 61
प्रार्थूया. मोगाळ आणि विश्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बोडान बागेवन तांदुळीची देख घेवन तुझ्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कोणाकूय जर कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर थंयसर कुमसो दवरीन साक्रिस्तींत आसतलो, तुमी थंयसर वचून कुमसार जावं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागयोंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मित आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागयोंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरमदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवाय, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुन्यांनी देवाचें उतर पुरगोटून म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोतीबरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भोरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागयोंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळलीरपण आनी उपोद्रे, म्हज्या हुस्क्या आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आखान पडे. तुजे वेगींत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. थोर तुजे पदवीदार मजतीन एक कालतिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाड, तोंडाय आनी शांतीताय.
लानविका आनी सोसनिका गोठा आनीक जाणवत आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदीन जीव सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातले हिंडाक स्वताच्या आनी उसवडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी खोर शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज नंबर 243 आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले